गोयची विधानसभा 40 आमदारांची, मात सद्याक विधानसभेतल्या आमदारांचो आंकडो आसा 38. पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकार आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन राजीनामो दिल्ल्यान त्यो सुवाती रित्यो आसात. 38 आंकडे आमदारांचेर स्पश्ट बहुमत सिद्ध करपाक 20 आमदारांची गरज आसा. सद्याच्या घडयेक बीजेपी सरकाराचे मित्र पक्ष आनी अपक्षाचे तेक्यान विधानसभेतले चित्र आसा ते अशें: बीजेपीचे 12 आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आमदार, MGPचे 3 आमदार, अपक्ष 2 आमदार, एकूण जातात 20 आमदार. सद्याच्या घडयेक बीजेपीचे बहुमत आसा. बीजेपी रोहन आनी गोविंद हे 2 अपक्षांचो तेको आसा. चर्चिल आनी प्रसाद गांवकार अलिप्त रावल्यात. आता जर काँग्रेसीक सरकार करपाक जाय जाल्यार किंवा काँग्रेस सरकार करतली जाल्यार तांचे फुड्यान बहुमत सिद्ध करपाक प्लान आसात ते अशे: काँग्रेसीचे 16 आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आमदार आनी चर्चिल धरून आंकडो जाता 20 आमदारांचो. काँग्रेसीचे दुसऱ्या गणिता प्रमाण काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, NCP आनी 2 अपक्ष एकठांय आयले जाल्यार तांचो आंकडो पावता 22चेर. हाचो अर्थ हे परिस्थितीत बहुमताचो आंकडो क्रॉस जाता. वयल्या सगळ्या गणितांचेर नजर मारीत जाल्यार आंकड्यांचें म्हत्व कळटा. ही सोडून भलत्याच आंकड्यांची गणिताय जुळपाक शकतात. मात एका खंयच्याय पक्षाक बहुमत मेळूंक नाशिल्ल्यान ल्हान पक्ष आनी अपक्षांच्या आंकड्यांचो भाव वाडला इतले खरे. दरेक वेंचणुकेक लोकां कडेन स्पश्ट बहुमत मागपाचो राजकीय पक्षांचो हेतू ह्याच घोडेबाजाराक भियोन. स्पश्ट बहुमत ना जाल्यार सरकार करपाक ह्यो अश्यो कसरती जातात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.